खरेच मनापासून थँक्यू। थंड वारो येता हाय हाय करता तुमका कोण तरी मस्ती करता ही पयार इतली हांवें काढली इतली। सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय। आमी बी बरी आसा आनी हांगसर पक्ष्यांचो बीन आवाज इतलो बरो दिसता। इतल्या दिसांनी येयले हांव, हालींच्या दिसांनी येवपाक मेळत नासले आनी बरें दिसता सामकें थंडगार। सो आयचो ब्लॉग हांवें कुळागरांसून स्टार्ट केलो। तर सद्या कुळागरान आसा हांव आनी बरें वातावरण आसा, भरपूर वारो बरो येता सामको। तर एक्चुअली म्हजें काम आसलें कुळागरान, ताका लागून येयलें हांव आनी म्हटलें ब्लॉग सुद्दां स्टार्ट करया। आनी सगळ्यान पयलीं तुमकां न्हय थँक्यू म्हणूंक सोदता, कारण न्हय संजयगेर गेल्ले पळयत हांव विसर्जन करपाक गणपतीचें, तो व्हिडिओ तुमी इतलो लायक केलो आनी इतले बरे बरे कमेंट केले, ताका लागून खरेंच थँक्यू। आनी संजयच्या फॅमिलीक सुद्दां इतलो मोग दिलो, ताका लागून सुद्दां खरेंच मनापासून थँक्यू। आनी त्याच बरोबर सेकंड व्हिडिओ हांवें अपलोड केलो तो म्हणजे संजयचो भाव चिकन करतना, त्या व्हिडिओक सुद्दां तुमी इतलो मोग दिलो, ताका लागून खरेंच तुमचे थँक्यू। आनी व्हिडिओ थ्रू तुमी इतले एन्जॉय केले, संजयगेर फुगडी बीन घातली पळयत आमी ती तुमी व्हिडिओ थ्रू एन्जॉय केली। सो तुमी इमॅजीन करा हांव थंय आसतना कितले हांवें एन्जॉय केले आसतले, भरपूर हांवें एन्जॉय केले। आनी खरें सांगोंक न्हय जाल्यार हांगसर हांवें 5 दीस एन्जॉय करूंक ना म्हटल्यार संजूगेर भरपूर एन्जॉय केले। संगीत खुर्ची म्हण, फुगडी म्हण, खूब तरेची फुगडी घातली हांवें। तितून ती थोडी हांवें कॅप्चर केली, सगळी कॅप्चर करूं शकना ना, ताका लागून थोडी कॅप्चर केल्ली। आनी भोवरो बीन घातलो पळयत आमी तो सुद्दां खूब जाणांक लायक जालो। सो ताका लागून मनापासून थँक्यू आनी संजून सुद्दां तुमकां थँक्यू म्हटलां। तर कुळागरान येयलां थोडीशी, म्हाका एक्वेरियमाक न्हय झाडां जाय ती व्हरपाक येयलां। आनी त्याच बरोबर आयज आमी करपाच्या आमाड्याचे रायते। एक्चुअली खूब रिक्वेस्टेड रेसिपी आसली, आतां स्लो स्लो करून रेसिपी स्टार्ट जातली। सो रिक्वेस्टेड रेसिपी आहा आमाड्याचे रायते, तेय बी तुमकां दाखयतले। आनी पक्ष्यांचो आवाज इतलो बरो येता, तुमकां कॅमेऱ्याचेर आयकूंक येताच आसतलो। आनी कोणी म्हाका कालच्या व्हिडिओन कमेंट केला की तुजो आनी मम्मीचो आवाज मातसो चेंज जाला काय म्हणून। तर हय, एक्चुअली भरपूर थंड भरला, मम्मीक सुद्दां थंड भरला सामकें, ताका लागून आवाज बीन चेंज जाल्लो आसा। आनी आतां सुद्दां मे बी दिसो शकता चेंज जाला। आनी हे पळयात कुळागरान एकदम थंडगार अशें वातावरण आसा, सगळी कडेन तुमकां आवाज येता आसतलो। आनी म्हाजे बरोबर हो पळयात, हो येयला म्हाका कंपनी दिवपाक आनी बटरफ्लाय धरता। आनी हांगसरूच आसा थोडीशीं झाडां, ती म्हाका जाय न्हय ती घेवन वयतले, भितर वयचें ना कारण डंपर जाय दिली ताका लागून। आनी ही न्हय म्हाका झाडां जाय। आनी हांगसर पानेल आसा, दाखयता तुमकां। खावची जी पानां आसता न्हय ती अशी आसता पळयात, अशी ही खावपाची पानां अशी आसता पळयात, पानेल। हांगसर पानेल आसा आनी वासूय बरो येता ह्या पानां। तूं कितें आयलो? तूं कितें आयलो? कितें आयलो? आं कोणी आपयलो तुका? बरो तो बरो, आं रे बरो। तर एक्चुअली न्हय हांवें कोणाक जाग करूंक नासली, जाग जर करीत न्हय येतना जाल्यार सगळीं माजरां म्हाज्या फाटोफाट येतलीं। बट हेका कशें कळ्ळें हांव नकळो आनी म्हाज्या वांगडा येयलोच तो। सो बरें जालें येयलो म्हणून म्हाका कंपनी गावली। ऑलरेडी दनपार जाल्ली आसा, 11:30 कितें तरी जाल्या आनी ब्लॉग सुद्दां हांवें लेट स्टार्ट केला। सो आतां झाडां काडपाक हांव स्टार्ट करता आनी मागीर घरा वयता। पळयात बरो थंड वारो येता हांगसर, बरें आसा सामकें। चुरड पडले ते पळयात थंय। तर चला झाडां काडटा हांव। ही झाडां न्हय एक्वेरियमान घालता हांव, बरी उरतात आनी उदकांतलीच झाडां ती। सो ताका लागून अशी मुळां आसता पळयात तांकां। ही पळयात, घरा कडेन व्हरोंक जाय, धुवपाक जाय ती आनी तेज्या मागीर ती यूज करपाक जाय। आनी थोडेशे ताका मेडिसीन बीन आसा ते हांव यूज करता आनी तेज्या मागीर यूज घालता भितर, डायरेक्ट अशी घालिना। जाय तुका जाय? हय कितें रे, तुका कोणी सांगलेलें येवपाक? कोणी सांगलें यो? हय या चल, चल या।
या. तर गायज ही पळयात इतली हांवें काडली, इतली घालचे ना, भितरली कितली बरी आसा ना तितली घालतले. आनी म्हाज्या पांया कडेन ना एकलो आसा नाही तो म्हाका नाही वाज हाडटा सामको दाखयता पळयात. हांगसर पळया कितें चालू आहा तें आमचें. आं मस्ती करता कोण तरी मस्ती करता पळयात. चल या आता चल हेजी मस्ती हांगसर चालू आसा. आनी एक म्हाका नाही झाड दिसलें तें तुमकां दाखयता. ल्हानपणाची याद न्हय म्हणटा तशी ताजी जाली सामकी, मेमरी म्हणटा तशी. ल्हानपणान न्हय सगळीं जाणां क्लासमेट बीन आमी ही पानां यूज करतालीं. एक मजा आसली हातीचेर मारप आनी मागीर डिजायन येताली पळयात लायक मेहंदी टायप. खूब जाणांक हे झाड पळोवन न्हय आपली मेमरी याद जातली, आमी स्कुलान कशी कितें ल्हानपणान मजा बीन केल्ली ती. सो दाखयता तुमकां. आनी आतां बरो वारो स्टार्ट जालो, भरपूर बरो वारो येता हांगसर. सो गरमी जाता न्हय तेन्ना हांगसर येवन बसपाचें. जर आसा तें झाड हें पळयात कितें म्हणटा तें नको हांव, बट हेजी न्हय आमी अशी लायक डिजायन काडटाली पानाची. हें पळयात आसा अशें. हेजी आमी न्हय अशी पानां म्हणजे हातीर अशी मारताली आनी डिजायन काडटाली. सो म्हाका तें याद येयलें, तुमकां म्हटलें दाखोवया. चल या. मनजातीक सुद्दां न्हय कशें कितें कळटा न्हय, फकत आमकां तेंची ना लँग्वेज कळोंक जाय, ती कितें सांगता ती आमकां कळोंक जाय. हो पळयात मस्त आमचो मस्त पळयात मस्त. ओ हाय कर मरे सगळें हाय कर. चल या. तर हांवें ही पळय चल या ही पळयात आतां ही घरा व्हरतले, धुतले आनी तशीच दवरतले आनी तुमकां रेसिपी दाखयतले आनी मागीर एक्वेरियमान घालतले हांव. सुबेस सामको सुबेस. आतां पळयात राग येयलो तसो कसो कितें करता तो. आमकां राग सुद्दां येता न्हू रे. चला या आतां. अरे राव म्हाका चलोंक सुद्दां न्हय दिवपाचो ना हो सामको. तर गरमी जाता सामकी आनी दंपर जाली. जेवण बीन केलां मम्मी, फकत न्हय रायतें करपाचें आसा. तें म्हटलें लेट करया कारण तुमच्या बरोबर रेसिपी बी शेअर करूंक जायना. आतां स्लो करून न्हय रेसिपी हांव शेअर करतलें. जे रिक्वेस्टेड आसा न्हय ते पयलीं शेअर करतलें आनी तेज्या मागीर पळोवया कसले रेसिपी शेअर करता ते. सद्या तर आतां नुस्तें बीन खावप स्टार्ट जालें न्हय, सो तेय बीन रेसिपी आसतले. अजून कोणी स्टार्ट करूंक ना नुस्तें खावप हें म्हाका कमेंट करून सांगा. आमी तर केलें. तर आमाडे बीन मातशें सोलून तोडूंक जाय, म्हणजे सोलून घेवंक जाय म्हाका. पावलें हांव घरा कडेन. मम्मीन हांगसर कपडे बीन सुकत घातले आनी स्काय पळयात काय बरो दिसता. इतलो बरो दिसता ना हे पळयात. असो फोटो मारपाचो एक न्हय. हांगसर मम्मीन कपडे धुले पळयात. आनी ही आसा ती आमची गली. बाबा ती खावपाची न्हू. हांवें एक्चुली एक्वेरियमाक झाडां हाडल्या आनी हांगसर पळया वेगळेंच चालू आसा सामकें. आपूण खाता एक्चुली वखद तेंचे हरयाळी बीन गंजन बीन वखद तेंचे ते खातात ती. आनी हेजे वेगळेंच चालू आसा, हे खावपाक सोदता पळयात. कशें आसतात ना एक तो जाल्यार वेगळोच आसलो पळयात. म्हाज्या वांगडा कुळागरान गेल्लो तो आनी हो जाल्यार वेगळोच आसा सामको. जाय तुका जाय तुका खावप न्हय रे ती. चल तर चला किचनान एंट्री मारता हांव आनी बरें भायर कडक वत सुटला सामकें. तर आमाडे बीन सोलून घेता. कशें कितें आमी सोलता न्हय तें पयलीं तुमकां दाखयता आनी तेच्या मागीर साहित्य दाखयता. तर गायस हे पळयात आमाडे हांवें पयलीं बरें धुवन घेतले कारण एकदां न्हय माती बीन आसता न्हय तेका लागून धुवन घेतले हांवें. हे पळयात आनी थोडे आमाडे न्हय मोठे आसता, हे मिडियम सायजचे आसा. हे पळयात. तर हे पयलीं सगळ्यात पयलीं म्हणटा तशें तासून घेतले हांव. तुमकां जाय तशें तुमी घेवं शकता. थोडी आदाळेचेर घेता आमी अशें घेता आनी हलके अशें म्हणटा तशें तासून घेता कारण चड जर अशें तासत न्हय जाल्यार तेजे जे मांस आसता न्हय ते सगळे वयता आनी मागीर खावपाक बी बरें लागना.
सो हलके हलके असे ते तासून घेतले, चडूय ना, म्हणजे त्याचे साल जे आसा ना ते चडूय असे काढून घेवचे ना. आणि तुम्ही कशें कितें करता हे म्हाका कमेंट करून सांगा, म्हणजे कशें कितें तासता बीन ते, म्हणजे म्हाकाय बीन नेक्स्ट टाइम यूज करपाक मेळटली ती ट्रीक. तर ह्या तरेन अशें तासून घेवंक जाय. पळयात हांवें चड तासूंक ना, हलके हलके अशें तासले. चड तासले नाही जाल्यार तेजे ते मांस आसता ते वयता. तर ह्या तरेन तासून घेता सगळे आनी दाखयता तुमकां. हांवें तासून घेतले म्हटल्यार हलके हलके अशें तासून घेतले. चडूय म्हणटा तशें तेजी वयली जे हे आसता ना ते उडोवंक ना ग्रीन कलरचे. तेज्या मागीर साल्ला जी आसा ना आमाड्याची ती बीन हांव यूज करतलें. वेस्ट करचें ना, उडोवचें ना. सगळी म्हणटा तशी यूज करचें ना, थोडीशी यूज करतले. जेन्ना आमी मिरसांग वांटून घेता ना तेन्ना थोडीशी साल्लां भितर ऍड करतले. जाय जाल्यार ऍड करपाचें, गरजेचें ना की ऍड करूंकूच जाय म्हणून. आणि यूज करच्या पयलीं ना बरी अशी धुवन घेवंक जाय. सद्या तर हांवें ती धुवन घेवंक ना, धुवन घेतले आतां. आणि साल्ला घातल्या उपरांत ना टेस्ट बरी येता, सासव म्हणटा तशें बरें जाता. तर सगळ्यान पयलीं धुवन घेता आनी साहित्य दाखयता तुमकां. आतां आमी पळोवन घेवया ते म्हटल्यार साहित्य कितें कितें जाय तें. तर सगळ्यान पयलीं हांगसर आमाडे पळोवंक शकता ते हांवें बरें म्हणटात तशें तासून घेतल्या, जशें की तुमी पळयल्या. तेज्या मागीर तेजी साल्लांय आसा ती हांवें यूज करपाक घेतल्या. तेज्या मागीर गोड घेतला हांवें अशें किसून. जशें तुमचे आमाडे आसा तशें तुमी गोड घेवपाचे. सो जशें आमचे आमाडे आसा तशें हांवें गोड घेतला ते अंदाजान. तेज्या मागीर हांगसर घेतला सोय घेतलेली आसा, अर्द्या वळेकून कमी सोय आसा ही. तेज्या मागीर हांगसर घेतल्या ते मेथी, सासवां घेतल्या, लाल तिखट असो मसालो घेतला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी हरवा सुद्दां घेवंक शकता. हांगसर लाल तिखट घेतला हांवें. तेज्या मागीर मीठ. सो हे सगळे साहित्य आमकां जाय. तर सगळ्यात पयलीं आमाड्याक आमी गोड मीठ बीन लावन दवरया आनी तेज्या मागीर मिरसांग रेडी करून घेवया. सगळ्यात पयलीं न्हय आमाड्याक मीठ लावन घेवया. हांगसर ना इल्लेशें मीठ ऍड करतलें हांव, कारण मागीर आमकां परत ऍड करपाक जाय तेका लागून. तर हे पळयात मीठ ऍड करया आनी तेज्या मागीर गोड, सगळे गोड हांगसर हांव ऍड करतलें. मागीर कमी जर जालें न्हय जाल्यार मागीर एडजस्ट करूं येता. सो गोड ऍड करया सगळें, बरें मिक्स करून घेवंक जाय. सपोज जर गोडाचे पीस असले न्हय जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, मागीर ते मेल्ट जाता. अशें मातशें ल्हान दवरल्या उपरांत न्हय टेस्ट बरी येता. जाय जाल्यार तुमकां तुमी काळे गोड सुद्दां घालूं शकता. थोडी जाणां काळे गोड ऍड करतात. आनी इल्लोसो हांगसर हांव न्हय मसालो ऍड करतलें. हे सगळें ल्हान दवरया. त्या म्हणसर मिरसांग रेडी करून घेवया. मिरसांग रेडी करच्या पयलीं न्हय आमकां मेथी बीन भाजून घेवंक जाय. ते बीन कशें कितें भाजप ते दाखयता तुमकां. सो सद्या हे अशेंच दवरया. हे पळयात मीठ मसालो गोड हेका ल्हान घेतले हांवें. सो हे न्हय सद्या अशें दवरया. आमाड्याक आमच्या न्हय मीठ बीन लागता म्हणसर आमी मेथी भाजून घेवया. हलकोसो म्हणटा तसो तवो गरम करून घेवंक जाय आनी तेज्या मागीर मेथी जे आसा न्हय ते हलकेशे भाजून घेवंक जाय. चड न्हय करपो नाका, हलकेशे मेथी ते गरम जावंक जाय, म्हणजे भाजूंक जाय. तर मेथी आमचे हांगसर न्हय बरें भाजलेले आसा. चड भाजून घेवं नाकात, करपोन घेवं नाका. हे पळयात. आनी आतां आमी मिरसांग जी आसा ती रेडी करून घेवया. हे पळयात परत एकदा पळोवंक शकता तुमी मेथी.
हे पळयात आमची मेथी बरे भाजून रेडी आसा. तर आता आमी मिरसांग रेडी करून घेवया. तर सगळ्यात पयली हांगसर सासवा काढून दवरता. सोय ऍड करूंक जाय. तेज्या मागीर लाल तिखट. मसाला नाही तुम्ही तुमच्या अंदाजान ऍड करा, जसं तुमका तिखट बीन जाय तशें. मसाला ऍड केल्या उपरांत हांगसर ऍड करूंक जाय मेथी. मेथी चडूय भाजून घेवं नाका आतां, मागीर अशें करपट असो हे येता, टेस्ट येता. सो आणि आता न्हय जी आमी जी साल्ला दवरलेली आमाड्याची ती ऍड करतले हांगसर. सगळी ऍड करचे ना, इल्लीशी हांगसर ऍड करतले. ही पळयात, ही ऍड केल्या उपरांत आता उदक ऍड करूंक जाय भितर. उदक ऍड करतना चडूय उदक ऍड करूं नाका, म्हणजे मिरसांग मागीर भरपूर पातळ जातली. जाय जाल्यार मागीर एडजस्ट करू शकता आमी उदक. मिरसांग रेडी करतना उदक चडूय ऍड करूं नाकात. सो हे पळयात उदक हांवें ऍड केले. आता न्हय मिरसांग रेडी करून घेता आनी दाखयता तुमकां. त्या म्हणसर मम्मी सुद्दां येतली. रेडी जाली पळयात. ह्या तरेन अशी न्हय वाटून घेतली हांवें. चडूय बारीक ना, चडूय मोठी ना, मध्यम अशी वाटून घेतली. हे पळयात. आताशें न्हय किचनान इतली गरमी जाता ना, भरपूर सामकी. किचनातले न्हय सगळें हांवें करून घेतले, जे कितें जाय ते. मिरसांग बीन रेडी करून घेतली आनी मम्मी येयल्या उपरांत तुमकां सासव कशें कितें करतात ते दाखोवपाक स्टार्ट करतली. खूब दीस जाल्या न्हय मम्मीन रेसिपी दाखयल्यात, तेका लागून म्हटलें हांव सगळें रेडी करून घेता, तूंच मागीर रेसिपी दाखय. सो तिचो आतां वेट करता हांव, ती केन्ना येता आनी तुमचे बरोबर फुडली जी रेसिपी आहा ती म्हटल्यार शेअर करता. आनी प्लांट्स जे हाडले न्हय ते हांवें तशीच दवरल्या. पयली रेसिपी म्हटल्यार दाखोवया, फूल कंप्लीट करया आनी तेच्या मागीर ते प्लांट्स बीन आहा ते म्हटल्यार ऍड करया एक्वेरियमान. आनी ते कितें रोखडें जातलें नाय. सो पळोवया आतां मम्मी केन्ना येतलें. आनी खरें सांगता भयंकर म्हणटा तशी किचनान रावो नजो, इतली गरमी स्टार्ट जाल्ली आसा. तर गायज आतां फुडली रेसिपी न्हय तुमकां मम्मी दाखयतली. आनी सगळ्यांत पयलीं हांगसर मम्मीन तेल ऍड केलें. त्या उपरांत हांगसर ऍड करूंक जाय सासवां. आनी आतां ऍड करूंक जाय ते आमाडे. आनी गोठ न्हय आपुणूच हांगसर मेल्ट जातले. खडे जरी असले तरी न्हय आपुणूच ते मागीर मेल्ट जाता. हे सगळें न्हय मिक्स करून घेया. हांगसर ऍड करा मिरसांग. ऍड केल्या उपरांत न्हय उदक इल्लेशें ऍड करूंक जाय, मागीर बरी पातळ अशी जाता. सासव न्हय पातळूच चड बरें लागता. सो आतां हांगसर उदक ऍड करा. जितलें तुमकां जाय तितलें तुमच्या अंदाजान तुमी उदक ऍड करा. शिजपाक बी जाय न्हय तेका लागून. आनी ही पळयात हांगसर मम्मी आसा, हाय करता तुमकां. खूब दिसांनी हाय म्हणटा. खूब दिसांनी ती हाय म्हणटा. हय खूबच दीस जाले. हालीं चवथीची गडबड जाली आनी तितून आतां थंडी बी जाल्या, सो आवाज बीन चेंज जाला सामकें. रेसिपी करून पळया. आनी ही रेसिपी मम्मी म्हणटा करून पळयात. एक्चुली रिक्वेस्टेड आसली खूब दीस पयलीं, बट चवथ बीन येयली न्हय, मागीर तुका पॉसिबल ना न्हय दाखोवपाक चवथी कडलें. आनी आमी सासव करतना पातळूच करता. तेज्या उपरांत हांगसर मीठ ऍड करा. सो मीठ ऍड करतना हांगसर कमी ऍड करा, कारण ऑलरेडी आमी आमाड्यांक वदळ लायिल्ले तेका लागून. आनी जी सालां घातल्या पळयात तशें तुमी मुद्दाम ट्राय करा. आनी सपोज तशें जर तुमकां आवडना जाल्यार सालां मात घालूं नाका. हे पळयात. सो आतां बरो खतखतो काडून घेवंक जाय आनी आमाडे बरे आमचे शिजोवंक जाय. हांगसर न्हय खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो. हो पळयात. तरी बट न्हय आमी आनीक 5 मिनटां दवरतली, म्हणजे आमाडे आमचे बरे शिजोवंक जाय.
आणि 5 मिनिटां दवरता म्हणसर नाही बाकीचे जे काम असं नाही ते करून घेता. बाकीचे काम म्हणजे किती जाणा तुम्ही रेसिपी केल्या उपरांत इतली जी आयदनां जाता ना ती धुवून घेवपाची आसा म्हाका. सो ती धुवून घेतले आता हांव. त्या म्हणसर मम्मी बीन येतली. मम्मी न्हांवपाक गेल्या न्हावन येतली. त्या म्हणसर आमचे सासव बी रेडी जातले आणि त्याच बरोबर म्हणजे आयदनां बी घासून जातली फटाफट म्हणतात तशें. आणि प्लांट्स अजून हांवें ऍड करूंक ना. पळोवया हलकोसो नाही पावस येवन गेलो आणि भयंकर म्हटल्यार भयंकर अशी गरमी जाता सामकी आणि तितूनच थंडी जाल्या नाही तण भरला सामकें. सो आवाज बी येत जाता आणि क्या करे. आयदनां पळयात कितली फास्ट घासून जाता ती फास्ट फॉरवर्डिंग सदांच अशीच जावपाक जायना. हांगसर आमचे न्हय आमाड्याचे सासव रायते म्हणटात ते रेडी आसा आणि कलर सुद्दां बरो आयिल्लो आसा पळयात. तर तुम्ही मुद्दाम घरा कडेन ट्राय करा आणि झटपट अशी रेसिपी आसा. ट्राय करून आमकां सांगा की आयची रेसिपी कशी आसली ती. चवथ जावन ही पयलीच रेसिपी आसा. आतां स्लो स्लो करून रेसिपी स्टार्ट जातले. आणि तुमकां लाल तिखट घालपाचो ना न्हय जाल्यार हरवो मसालो सुद्दां घालूं शकता तुमी न्हय काय. आणि थोडी जाण जिरेय घालतात न्हू. जिरे बीन घालतात थोडी बट आमी हांगसर घालूंक ना. सो मुद्दाम तुमी ही रेसिपी ट्राय करा. आणि जेवपाचो टायम जालो सो आतां आमी रोकडीच म्हणटा तशी जेवन बी घेतली. तुमकां न्हय सिरियलीचो आवाज येतलो म्हणजेच टीव्हीचो आवाज येतलो कारण मम्मी जेवता जेवता थंय टीव्ही पळयता आणि दोगांय वांगडाच बसलेली जेवपाक. बट म्हाजें जेवण जालें आणि जेवण इतलें बरें आसलें लायट एकदम शीत मसूरचो रोस लोणचें आसलें आणि सांसव आसलें. सांसव एकदम टेस्टी जाल्लें आणि गोड सुद्दां सारकें आसलें. बरें जाल्लें सामकें. एन्जॉय केलें हांवें सारकें कारण म्हाका खूब आवडटा सांसव खावपाक आणि जेवताना तर स्पेशली बरें लागता. तर आतां म्हटलें टायम आसा म्हाज्या कडेन सो म्हटलें एक्वेरियमान जी पानां खंय झाडां हाडल्या न्हय ती घालून घेवया. आणि सद्या हांवें प्लेन असो दवरला सेटअप चड करूंक ना. बट म्हाका प्लांट्स बीन घालूंक जाय कारण जो म्हाजो सेटअप आसा तो गप्पींचो आसा तेका लागून. आणि लायट म्हाजी न्हय जशी की हांवें एक दोनदा सांगला म्हाजे एक्वेरियमाची लायट जी आसा न्हय ती शॉर्ट सर्कीट जावन पिड्ड्यार जाली. ती म्हाका न्यू घेवंक जाय तेका लागून बेश्टो एक सिंपल असो बल्ब सोडलेलो आसा हांवें. आणि खुबशे जाणांक खबर नासतलें बट म्हाका एक्वेरियम दवरूंक आवडटा. म्हजी आवड आसा ती. हे पळयात पळोवंक ना जाल्यार तुमी पयलींचे व्हिडियो बीन जाल्यार तुमकां मागीर एंड स्क्रिनीन दिता तुमी पळयात म्हाजें कलेक्शन बीन कशें कितें आसलें तें. सो चला टायम वेस्ट करूं नाका डायरेक्ट म्हणटा तशें कामाक सुरवात करता. प्लांट्स घालता आमचो बरो टायम वयतलो. आणि गरमी म्हाका इतली जाता ना नॉर्मली जायत ना म्हणूं शकना. हरशीं म्हणून गरमी जाताच म्हाका आणि गरमीच्या दिसांनी आनीक गरमी जाता. सो आयसान बसोंक कशें जालां सामकें. सो चला हे काम करून घेता त्या म्हणसर गरमी जातली. आणि खुबशे सबस्क्रायबर म्हाजे न्हय नेवीन आसतले तर हो म्हजो एक्वेरियम आसा आणि एक्वेरियम दवरपाक म्हाका आवड आसा हॉबी म्हजी ती. तर हो एक्वेरियम न्हय 3 फीट आसा. 3 फिटाचो टँक आसा आणि भरपूरशे कलेक्शन हेज्या पयलीं हांवें दवरलेलें आसा. जर ते तुमी व्हिडियो पळोवंक ना जाल्यार पळोवंक शकता. आणि ही जी झाडां आसा न्हय ती इजी आसा कॅर घेवपाक. प्लांट्स ऍड केल्या उपरांत न्हय एक्वेरियम बरो दिसता पळयात. आणि ही जी प्लांट्स आसा न्हय ती उदकान बरी रावतात. आणि त्याच बरोबर न्हय अशी घातल्या उपरांत आतां फ्राय सुद्दां बरें जातले रेडी. म्हणजे तेंची बेबी जे आसा न्हय ते भरपूर आतां आनीक जातले. हे पळयात आतां खावपाक स्टार्ट करतले. तरी न्हय तो मातसो प्लेन असो दिसता. सो आनीकूय भितर प्लांट्स ऍड करतले हांव फ्लावर बीन वॉटर कॅबेज बीन. आणि बरो दिसता टँक. लायट सोडल्या उपरांत न्हय आनीक बरें दिसता मागीर रातचे बीन पळय सारकें. हितून न्हय आतां ते रावतले भितर आणि मागीर बेबी फ्रायज बीन तेंचे रेडी जातले. हे पळयात कोकोनट शेल्स बीन आहा भितर ते बीन हांवें प्रॉपर अशे रेडी केले. डायरेक्ट घालूंक गावना भितर. आणि ते पळयात मातयेचे एक मडके आसा. सो हे पळयात लायट जर आसली न्हय प्रॉपर तुमकां कलर बीन कळटलो आसलो गप्पींचो. हांगसर पळयात कितें करतात ते खावपाक सामके बिजी जाले ते. आतां टँक पळयात काय बरो दिसता तो. आणि केस हांवें वयर बांदले कारण गरमी तशी जावपाक लागली तेका लागून. आणि गरमी जाताय बीन तशी एकदम ना विंडोच्यान इतलें वत येता हांगा आणि भायर कडक अशें वत आसा. हे पळयात. सो एक लायट मात सोडूंक जाय म्हाका. आणि टायम जाला कितें तरी
2:30 समथींग 2:30 हय 2 आमी जेवपाक बसलेली 2:30 अशी बीन जाले आसतली. सो असो आसलो आयचो ब्लॉग आनी आयचो अपडेट म्हणटा तसो आयज कितें जालें ते तुमचे बरोबर शेअर केलें. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन. त्या मातसो देव बरें करूं आनी स्लो स्लो करून रेसिपी घेवन येतलें हांव बरें बरें. तुमी बीन म्हाका सजेस्ट करा कसले कसले रेसिपी शेअर करूं ते. सो चला बाय टेक केअर.